बागीवंत आंतोनीक मागणी. बागीवंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केल्ली विजमिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येतां आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बागीवंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका देव मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज देव मोगान आनी देवाचें उतर सोर भोंवती म्हज्या कुर्ण्यांनी परगटूंक म्हाका शिकय. बागीवंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजे दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी कोंती, भिरांत आनी आकांत तुजे वेगींत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून गे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. हे देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे हुजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां आनी तुजे वेगींत आयिल्लो तोच बाळक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. ओचोऱ्यांच्या बागीवंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण सदांच पावंक तूं राजी. तर तुजे पदवीदार मजतीन मेळून गे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय आनी कालतेपण सदांच म्हज्या वडिलांच्या उतराकाल चलूं. आमच्या पाप सायबाक, बिस्म सायबाक आनी सगल्या बिस्माक आनी देव म्हणयाऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ. जेजू सारके बरे गवंडी ते जावं आनी तांच्या हातान घाल्ल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गान चलूंक तांकां मजत कर. आमीन. बापा आमचो तूं मोग करताय, आमची मोदेची चूक धाडटाय. हो मोग ओळखून दिन वाचता गो, आपले जिवीत तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबात विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबात विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबात विश्वास मोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता. बाबात विश्वास मोगून जाता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे हे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवेही आसूं. तुमची सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समरमता. आयचो विशय जावन आसा, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. प्रिती मोग, पवित्र आत्म्याचें फळ. देवाचो आत्मो म्हणल्यार मोग आनी मोगूच. जी कोण मोगाचें जिवीत आशेतात तांकां देव भोरतेन आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी ती अनुभवता. देवाचो मोग पेल्या सोवे वाडटात. बागीवंतांतून आमकां एक व्हड प्रिती मोगाचो नमुनो. आमच्या जिवितांत प्रिती मोग दिसून येवंक ह्या मिसा बलिदानान मागतना आयचे त्रेसेन भेटयलां. रॉनी आनी कार्मिन डिसुजा तांच्याय कुटुंबा खातीर मागुया. इश्टानो,
हे पवित्र रितीन फावत हे पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. आयची ही दोबाची पोरबे सुमयार देवाक दिनवासू आमी मोहिमा गावया. देवा मुसुर्गी आनी शांती ताच्या इर्षात संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वागता. महिमा देवा उस्वर्गी आनी शांती ताच्या इर्षात संसारी सौम्याचे तू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच सुद्धा सौम्या देवा देवाचे शेली तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत गो तू बापाच्या उजव्याक पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवा उस्वर्गी आनी शांती ताच्या इर्षात संसारी कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोसू पवी एकलोसू ईश्वर एकलोसू परमेश्वर. महिमा देवा उस्वर्गी आनी शांती ताच्या इर्षात संसारी. ह्या वेळार आमी आमची इंदेसांवां देवा मुखार घालुया. किरीत भाशेन आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत आमच्या मोग्यां पासत जीं कोण पिडयेंत आसात तांचे पासत ह्या वेळार आमी मागुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आयचे दोबाचे एक पोरबे दिसा तुझे प्रितीवोन पुताचे खाडी आमी आनंदान वंदिता. तुझ्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडा हांस कोरता. हे सोदा वाव ते जोरींतले देवीक जिवीन आनी तांतून आपलोली कुरपेची सुबा देणी घेवन
दादोशी जावंक आमकां फावो कोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना Amen. ओझियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप सोरेस्पर अशें सांगता इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो हांवेंच एफ्रायमाक चलोवंक शिकयलें आनी तांकां म्हज्या हातान घेतलीं तरी हांव ताचो परमास करता म्हूण तांणी वळखूंक ना काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडलीं भुरग्याक कोण आपल्या पोल्याशीन घेवन वेंग वयता तशें हांवें तांकां वेंग वयलीं आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें म्हजें काळीज म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगळो म्हजो जीव कांपता म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना एफ्रायमाचें हांव आनीक निसवण करचो ना कित्याक हांव मनीस न्हय हांव देव तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसवण करूंक म्हाका खोशी ना देवाचें उतर हें देवाचे उपकार तुझ्याच नावांक तोराय तुझ्याच नावांक मोहिमा फावो सासना सासना तुझ्या वर्त्या नावांक मोहिमा गायता बाबा तुझ्या तुझेच म्हणजे देवा मोगाल बाबा आमच्या तुझ्या वर्त्या नावांक मोहिमा गायता बाबा तुझ्या वर्त्या नावांक मोहिमा गायता बाबा भागयत पावलून एफेसकरांक बरयलोली चिठी वेलें वाचप भावा भयणानू देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्यावन ल्हान तो हांव तरी आसतना थाव नासलेली क्रिस्ताची दौलत परगोटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आपल्याच गुटाची मांदावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां सोर रोसणारा देवान हो गूट कालाच्या औरंबाग थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलो ह्याच खातीर की देवाची अगणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं
स्वर्गीच्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. इस्ती क्रिस्ताची कूड आमचे सवे देवान शासनांक थावन येवजलोली मांदावळ. ताजे सवे ताजेर भावार्थ दवरून देवाशीन विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. ह्या खातीर जांचे थावन स्वर्गार आनी संवसारान सगळ्या बापूयपण उपजता, त्या बापा मुखार हांव दिमी मोडटां. तोच बाप आपल्या मोहिमेच्या भांडारांतलें काडून हें देणें तुमकां फावो करूं, कित्याक ताजी पवित्र आत्म्या वरवीं तुमचे ओतोस्कोनान पर्यान रिक्तोल्या बळान गोठायन वाडत वेची आनी क्रिस्तान तुमच्या काळजांनी भावार्था वरवीं ठिकाण करचें. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगान रिगून रुंदाय लांबाय उंचाय आनी खोलाय कितली ती समजूंक सगळ्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां बळ मेळटलें. आनी सगळे जाणवाई परस व्हरतो क्रिस्ताचो मोग तुमी वळखतल्यात आनी तुमचे बोरते वरवीं तुमी देवाचे सुपूर्ण बोरतेन भितर सरतल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबकार. उद्गार. Soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol. Soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol. म्हजें सूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. Soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol. Soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol vesporak, soy sol. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआ पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. तो तयारेचो दीस आसलो आनी केरीत दोबाजाचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी कुर्सार उरो ना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मालोल्यांचे पयल्यांचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवाय दिल्या. ताची गोवाय खरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण आड मोडचें ना. हें उतर खरें जावचें ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलोल्याक ती पडयतली. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें बाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो आयज आमी केरीत भाशेन बागयोन आंतोनीच्या त्रेजेनांक वांटो घेतात जाल्यार आमी सगळीं एक समुदाय कशी ही दोबाजीक परब समोरमतात. आनी कसली ती परब? जेजूच्यो जायत्यो परबो आमी करतात, जावं ती ताच्या रायपणाची, स्वर्गा प्रवेशाची
पूण आयज खाशेल्ली, कित्याक जेजूच्याच एका कुडीच्या सांद्याची आमी परब करतात. आनी हो सांदो म्हणल्यार काळीज, भोव पवित्र काळीज, जें काळीज कुणायता जिवीत. हेंच तें काळीज आंकवार मारेच्या कुसव्यांत आकारून आयलें. हेंच तें काळीज दुर्बळांक, कोण नासलोल्यांक, आकांताक पावलोल्यांक व्हडलें. हेंच तें काळीज देवाक पुरगोटूंक लासलें. हेंच तें काळीज खुर्सार थांबलें. पूण परत एकदां पुनर्जीवनपणान तें परत दोगदोगूंक लागलें आमच्या मोगा पासत. आनी ह्याच काळजाची आयज आमी परब करतात, दोबाजीक परब समारंभतात. आनी हे समारंभणे हे सेवाधर्माचो विशय जावन आसा, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकी. आनी ह्याच काळजान जो मोग आसा, प्रिती मोग, पवित्र आत्म्याचें फळ, आमी हाचेरूय लक्ष घालतले. फेसबुकार, वॉट्सॅपार, इंस्टाग्रामार जायत्यो इमोजीज आसात. आनी तितूंतली एक इमोजी म्हणटा तें काळीज, हार्ट, जें कुणायता मोग, लव. पूण देवान आमकां आदींतावन इमोजी दिल्लें, कुणा दिल्ली, दाखोवंक, आपलोच मोग दाखोवन जेजूच्या काळजा उदेशी. दीस इज द ओल्डस्ट इमोजी. जेजूचें काळीज सगळ्यान आदली इमोजी जी आमकां दाखयता आनी आयज लेगून दाखयता हो देवीक मोग. तेंच तें काळीज आयज आमकां उलो मारता, आमचें काळीज तसलें जावं. आनी हेंच आमी पळयतलो. कित्याक देव बापान मोगान मनशाक रचलो, त्याच मनशाक साल्वार करूंक आपल्या मोगाच्या पुताक धाडलो. तेंच काळीज घेवन धाडलें, तेंच काळीज खुर्साचेर विणलें. आनी शेवटाक पवित्र आत्म्या उदेशी होच देवाचो मोग आमकां दोर घोडये मेळटा. आयज आमी नियाळ करतले पवित्र आत्म्याच्या फळाचेर, प्रिती मोगाचेरूय बी. कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. ही आमकां जुवाची पयली चीट 4 आवेसूर वोड 16 सांगता. जेजूचें काळीज आमचें करतलें जाल्यार पयले सुवातेर जेजूचें काळीज कसलें आसलें तें आमी पळोवन घेवची गरज. आनी काळजांत आसा तो मोग आमकां दाखयतलें जेजूचें काळीज, जो देवाचें काळीज कसलें आसलें तें. आनी हें आमी वाचपाचेरूच, आयच्या वाचपाचेरूच नदर घालून नियाळ करतले. खेरीत भाशेन गोंयांत कांय मोगाचीं कांतारां तांचे माताडे घेवन आमी तांचेर नियाळ करतले. देवाचें काळीज आसलें, सोडचो ना तुका सोडचो ना, असलें काळीज आसलें. पयल्या वाचपांत आमी पळयलां ओजियस प्रवादी, ताका देवान धाडलो खंय उत्तर इस्रायलांत. कित्याक तांकां इस्रायेलीच्या जुदेवांक उगडास करूंक, पळयात देव मोग करता, पळयात तुमचें जिवीत बदलात. पूण ताणें त्या देवाच्या मोगाचेर विसर घातलो. आनी हें वाचप आमी आयकताना आमकां आवय बापायच्या मोगाचो उगडास येता. देव ओजियास असलींच उतरां घाता, पोल्याशी तुमकां बाळगून दवरतलो, तो मोगाच्या दोरयेन बांदतलो. एके भाशेन आवय बापूय कितलें वायट करून भुरगीं तांकां वायट करूंक सोदिनात, तसल्या मोगाची ओजियास प्रवादी आयज खबर करता, जो मोग देवान आपलेच पोरजेक दाखयल्लो. चुकली, देवाच्या मोगाचेर विसर घातलो, तरी आसतना देव सोडचो ना तुका सोडचो ना म्हणटा. असलो देवाचो मोग. दुसऱ्या भाशेन देवाचो मोग मोकुड्डो. दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू हाची खबर करता. संवसार कुड्डो जाल्लो, देवाच्या मोगाची ताका तितली ओळख आसोंक ना. देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो, कितें करूंक, मोग, आपलो मोग दाखोवंक. आनी कितलो व्हरतो ताचो मोग. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारान धाडलो, दाखोवंक मनशाक कोरेपणी हांव मोग करता. आनी हो मोग कसलो? उद्दारपणाचो मोग. दिता आनी घेता तें पळयना, उद्दार मोग हो. आनी ह्याच मोगाची भाग्योन पावलो एफेसकारांक हे चिटीन बरोवन सांगता, आमी ह्या मोगाचो प्रचार करतात. हांव आनी जेजूचे पाटलावदार शीस ह्याच मोगाचे प्रचार करता. होच तो मोग जो संवसारांत आयलो. आमचे पासून उद्दारपणान ह्याच मोगान
आपलो जीव दिलो आमकां जीव दिवन. देवाचो मोग कुड्डो, तो आमकां उद्दारपणान आपलो मोग दिता, पडना कितलो दिता तो. आनी तिसरे सुवातेर देवाचो मोग काळजांतान मोग तुजो हांव करतां. होच तो काळजांतान मोग केल्लो मोग आयच्या शिव वर्तमानान आमी पळयता जेजू खुर्सार रावन उगडापो करता. शेवटाक मेरेन आपलो मोग दाखयता. होच तो मोग देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून दिलो. ह्याच पुतान त्या खुर्सार रावन तेंगशी कशी संपूर्णायेन हो मोग आपूण मनीसकुळाचो करता म्हूण दाखयलें. आनी ह्याच मोगाची, ह्याच काळजाची आयज आमी परब समोर उरता. तर आमच्या जिविताक आमी कितें घेवन वेतले? देव मोग. जेजूच म्हणटा, जो आमच्या आवेस्वरांत 15व्या आवेस्वरांत 13वी वडीन आमकां म्हणटा तो, जो कोण आपल्या इश्टाचो मोग करता आनी ताका आपलो जीव दिता ताचे वून व्हडलो मोग ना. होच मोग जो जेजूच्या काळजांत जावन येता, तोच मोग आमच्याय काळजांत रिगूंक गरज. आनी तोच मोग पयली सुवातेर देवाक, पेल्याक आनी म्हाकाच दाखोवची गरज. आनी कशे भाशेन आमी दाखयतले? देवाक मोग. जायते भाशेन आमी देवाचो मोग करतात. शाबासकी, देवाचो मोग आमी जायते भाशेन करतात. किरीत भाशेन मागण्या उद्देशी आमी करतात, दाखयतात देवा खऱ्यांनीच आमी तुजो मोग करतात म्हणून. पूण एक फावटी मनशाक ही ताळणी येता, म्हाकाच घडये ती ताळणी येता. आमची मागणी इतली सदांच बाय हार्ट जातात, त्यांचो उतरांचो एक अर्थ आसता तो ती मुदार जावन दुसरीच जातात. आनी भोव करून जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो तेस आमी करतात तेन्ना ती उतरां सारकींच मुदार जातात. बोल्या आनी नेणटुवायच्या काळजा जेजूच्या म्हणटात, मीक एंड हंबल ऑफ हार्ट. पूण ते फास्ट म्हणून परतून परतून म्हणून जावं ते भेंड्या काळजाच्या असलीं उतरां जातात. उतरां मुदार जावन तांचो अर्थूय मुदार जाता. दुलोबा काळजा जेजूच्या, स्वीट हार्ट ऑफ जीजस, हें उतर मुदार जालां. लोबा काळजा जेजूच्या जाता. आयज आमी तिर्स करतना कितें भाशेन मागणें करतना मोगान तें करूं, त्या उतरां सारकीं उच्चारून खरो तो अर्थ उच्चारून मागणें करूंक आयज आमकां उलो. पेल्याचो मोग जावं तो एक गोरकार आसा, एक गोरखान आसा, एक फियान्से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आसा. जायतीं प्लास्टिकाचीं काळजां दितल्यान, थर्माकोलाचीं काळजां दितल्यान, जीं काळजां केन्ना तुटोनात फुटोनात. पूण मनशाक जें काळीज तुटून फुटून उडोवन आमकां वेळ लागना, जावं तें अविस्वासीपणाक लागून. हांव म्हजो मोग दाखयतां पूण दुसऱ्याचोय करता. कितें भोगता काय ते चेडवाक ते गोरकानीक, कितें भोगता काय ते चेड्याक ते गोरकाराक. आयज आमी कुडीचीं आमचे भितर आसा तीं काळजां तुटोना जावंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. काळजां सांबाळून आमचे प्रयत्न करूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर मोग म्हजोच. जायते फावटी जिवितांत कोडसाण येता, दूख येता, आकांत येता आनी तेन्ना जिवीत नाकाशें दिसता, जिवीत काबार करचें दिसता. आयज किरीत भाशेन म्हाकाच म्हजोच मोग करूंक देव आपयता. कित्याक देवान म्हजो मोग केला. उगडास करचो जेन्ना म्हाका ताळणी येता, किरीत भाशेन सुइसायड करूंक, जीव काबार करूंक उगडास करचो म्हज्या आवय बापायचो, जी म्हजो मोग करतात. घडी एक वो दोन कोणू तरी इश्ट मित्र आसतलें जे म्हजो हुस्को दवरता, ताचो उगडास दवर. वो देवाचोच उगडास दवर, जो म्हजो उक्तेपणी अनकंडिशनल चिम्मेर नासलो मोग करता तो. ताणेंच ह्या मोगान म्हाका रोचला, तोच मोग ताणें म्हाका दिवन पोसला. हें जिवीत काबार करचें न्हय. मोग करुया देवाचो, फेल्याचो आनी मनशाचो. एक खूंय यांग तोरणाटो आसलो आनी तो खूंय गांवांत गेलो आनी म्हणूंक लागलो, पळयात म्हजे लागीं सोबीत सुंदर काळीज आसा. हें काळीज खूंय लोक पळोवंक लागलो, शायन जातालें सारकें परफेक्ट. आनी लोक शाबासकी दिताले, काय बरें काळीज ताचे लागीं आसा ह्या तोरणाट्या लागीं. आनी तेन्नाच खूंय गोडदेंत एक मनीस आसलो, ताणें म्हणलें खूंय तुज्या सोबीत
म्हजे लागीं काळीज आसा. आनी लोक पळोवंक लागलो हो कोण काय म्हणून. आनी एक तो जाणटो बाडे मनीस आसलो खंय आनी मुखार आयलो तो. आनी ह्या तरणाट्यान विचारलें, कशे भाशेन तुजें म्हणोंक शकता तुजे लागीं सोबीत सुंदर आसा, पळोवया तुजें काळीज. आनी हे जाणट्यान खंय आपलें काळीज दाखयलें. आनी ताज्या काळजाक खंय सगल्यो गावे आसलेले, मावो आसलेल्यो, स्काज आसलेले. एक एक कडेन काळजाचे कुडकेच आसूंक नात. एक एक कडेन काळजाचे कुडके फीट जायनासले. आनी तेन्ना खंय हो तरणाटो म्हणटा, कशे भाशेन तुजें म्हणोंक शकता तुजें काळीज इतलें सोबीत. म्हजें तर परफेक्ट शायन जाता, झगझगता, तुज्या काळजाक शायन देखून ना. तेन्ना हो जाणटो खंय ताका म्हणटा, पळे हें काळीज म्हाका जाल्यार सोबीत सुंदर. कित्याक हे जे सगळे गावे आसात ते म्हाका उगडास करता जांचो हांवें मोग केला तांचो. जितल्यांचोय हांवें मोग केला तांचो म्हाका गावो पडलेलो आसा. हे गावेची मावो उरल्यात, जे कुडके नात ते हांवें मोगान दिल्ले आसा दुसऱ्यांक. पूण परत तो मोग म्हाका मेळोंक ना. त्याच पासत ते रिकामे सुवाते आसात म्हज्या काळजान. थोड्यांनी हांवें दिलो मोग, थोड्यांनी परतो दिलो, पूण तांचो मोग म्हज्या की ल्हान जालो आनी त्या पासत म्हज्या काळजान ते फीट जावंक ना. आनी तेन्ना खंय सगलो लोक सायलंट जालो, ओगो उरलो. कित्याक ताणें काळजाची सोबिताय त्या जाणटेल्याच्या काळजान पडयली. असलेंच काळीज देवाचें. ताका मावो आसात. आमच्या मोगा पासत ताका मावो पडल्यात, स्कास पडलीं आसात. हो मोग ताणें आमकां उदारपणान दिल्लो आसा, पूण आमी तो परतो ताका दिवंक ना. दिला पूण थोडो दिला. त्याच पासत आमचे काळजाचो मोग ताच्या काळजान फीट जायना. आयज आमी जेजूच्या काळजाचेर नदर मारतना, कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें, हे उद्गार उच्चारतना देवा लागीं मागुया. ताचें काळीज आसलें तशें आमचेंय काळीज करून. बागयोन आंतुनीच्या जिवितान एक व्हडली घोडणी घोडली. आमचें काळीज जोरी तर देवाक, देवाच्या मोगाक ओडूंक जाय जाल्यार तें एक एक फावटी दुसऱ्याकूच ओडटा. जूंय सांतांतून रावतालो थंयसर एक खंय सावकार आसलो, बरो गिरेस्त आस्तीक मनीस. ताच्या मोन्नाकूय सांतांतून एक आपयलो प्रवचन करूंक. आनी तो खंय प्रवचन करूंक लागलो, उक्तेपणी करूंक लागलो, सगळें सांगूंक लागलो कशे भाशेन हे सावकारान गरिबाचे पयशे घेतले आनी दोबरा तिबरा तांचो जुरान उदीक पयसो घेतलो. ताका बाड्या आनीक दुर्बळ केली, आपूण गिरेस्त जालो. आनी ताणें म्हणलें खंय ताचें काळीज आजून लेगून ते गिरेस्तकायेच्या तेव्याचेर आसा. आनी ताचें काळीज थंयसर मेळटलें. लोक धांवलो त्या सावकाराच्या घरांत पुड्यो कोऱ्यांनीच ताचे तिजोरीन तेव्यान ताचें काळीज आसा जाल्यार. आनी उगडून पडयल्या जाल्यार सारकें गरम, आतांच काडलेलें कशें काळीज तांकां रोगताचें मेळ्ळें थंयसर. पूण तांणी स्वत मानलें ना. परत आयलीं त्या सावकाराच्या मोडे आशी आनी तांणी ताचें मोडें चिरलें खंय. आनी चिरून पडयल्यार ताच्या मोड्यान, ताची कुडीन काळीजूच आसूंक ना. आमचें काळीज आसता जंयसर आमचो तेवो आसता. जरी तर हो तेवो म्हजो जेजू, ताचें काळीज आमचें काळीज करूंक सोंपें जातलें. जरी तर म्हजो तेवो दुसऱ्यो वस्तू, थंयसर म्हजें काळीज आसतलें. हो जेजू जाणें आपलें काळीज पिंजून आमकां मोग दिलो, तोच ह्या आल्ताराचेर येतलो. परत एकदां तोच मोग दिवं. ताचेच लागीं प्रिती मोगान जिवूं, ताचें काळीज आमच्या काळजा सारकें करूंक कृपा मागुया. सगलीं उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी सांबाळलो, आकवार मरे थंय जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें पोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, मेल्ल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबे, भोगताचो एकदार, पातकाचे भोगसुनी, कुडीचें जिवन पावन सासणाची जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमी आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमचो जबाब गावून जातलो. आमचे धर्मीक फुडारी
प्रितीमोगाचे मुणयारी जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी एकामेका सोवे दुस्मानकाय करचे बदलेक प्रितीमोगान पोरचेची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. आमी सगळीं जी क्रिस्ताचेर भावार ठेवता तांणी एकामेकाच्या प्रितीमोगान सुर्गेची वाट तांकूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. ह्या मिसान खेरीत भाशेन रॉनी आनी कार्मेन डिसुजा तशेंच आयच्या दिसान दुसऱ्या 3 मिसान इंतेसांवां घातल्यात. सावयो आनी रोसालिया बरेटो, साल्वादोर आनी फ्रिडा फर्नांडीस आनी आग्नेलो आनी डॉरिस डिसुजा तांच्या कुटुंबांक बागयोंत आंतोनीचे विणवणेन देवान बरे भलायकेन सांबाळूं आनी सुबाम आशिर्वादान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा आमची मागणी आय, आमची मागणी आय बाबा. दयाळ बाबा खालतिकायन तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Kalvarazo yud onot baba vedishir poro atasata tu sos mohalbu tobe toita takaek oda igros mata. Mogal Baba, Doyal Nodre, Ibetoni, Manon Tuge. Mogal Baba, Doyal Nodre, Ibetoni, Manon Tuge. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वस्पोर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवोन पुताच्या काळजाचो उतरां वर्थो मोग पळयोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमच्या असोगतायेक लागून आमी परतून परतून तुका ओकमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकलुटीन आमच्या अपराधांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया.
Voiace आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या हा देवा सोर खाडी आनी सोर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की कुर्सार उबालोलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलोल्या ताच्या कडवडायंतले वावले रगत आनी उदो जिवी दितोल्या संस्काराची पवित्र सोबेक फुटली चोर सोडवणेचे जोरी संतो सांतान बागोवच्या आपल्या विडलोल्या काळजां सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती ही गायता Dolbaraco sorves porto Sorgani sonsar bolia Tuja voi bogaj Usorgitu ka soy Usorgitu ka soy Sorves poraci navi Yedata kasoi Usorgitu kasoi Usorgitu kasoi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले हीच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे यादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयान आनी ही खायान ही मोजी ही कूड तुमचे पासोचो मोहर पोंची तीच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयान आनी हांतलें पियेयान ही म्हज्या रोगताची ही काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रोगोन पातकांचें बोगसोणें मेळच्यान तुमचे हे पासोन आनी सोमेस्त मनशां पासोन तें वारोतोलें हें ही म्हज्या उगडासा कोरा गावन बाबाताचो गूट पुरगोटुया Gesù melo, Gesù ci consala, Gesù novia dietro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी ही सोडवणेची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीश्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची किरीत भाशेन सगळीं जीं कोण पिडेंत आसात आपलो वाडदीस समरमतात काजाराचो दीस समरमतात तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन धर्म दिता बागेवन तातून आनी सूर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच सांगाता तुजी मूय मागोवंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोल्यांक बक्षी बक्षितां तशी आमची आमची पापां पापां आनी आमकां थाळणी पडून पडून दिवं दिवं नाका पूण पूण वायटांतली वायटांतली आमकां आमकां निवार निवार निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोळकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेता राजूट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सोम्या शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हूण म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदीच निर्मू नाका. आमेन. आमेन. Jesucia doptia mogan petlolia doria curpicia muniscula jasra Tui kali samshi mogan tu
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीमोगाच्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पिडय, अशें तुज्या पुता जेजू सोरशीं आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे. आनी आमच्या भाव भयणी सोवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सगल्यांक आयच्या भोव पवित्र जेजूच्या काळजाची दोबाजीक पोरबेची कुशालकाय आवडेता. फाल्यां आमच्या आस्काराच्या सांतातोनीचें वेस्प्र सांजे 5 वाजता, तर आमचें मीस आनी वेस्प्र सांजे 5 वाजता यूट्यूबार ओ टीव्हीर टॅलिकास्ट जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. दुनियाच्या या दोन विरान भक्तीपणान संसार परदेश लोक ताका करता नोमान. आयच्या दिसा सोडून घेतलो सोतोसान सगळ्या वर्तमान. भाग्यवंतो तूं मर्याद आसलोलो, चूक नासलोली शिनमान चुकीत जियेलो. ताचे कुडी फुको वेळो दिवपाचो श्रीजात मोताचो. ताच्या उचोण्यान साबार पडपडीच्यो कुडी बोली केलबेता तुय बोडलेल्यो. पिडा रोगाचे सोते कालासलेल्यो नव्यान दोड जाल्यो. इसोबान आसून करता गायोना, ताच्या मनान सोयताशें ताणें जोडला. ताचे भागीवत मागण्यांक मेळोक आमकां तीर थांबोन आसतना. सालामती पदवी आनी मान मेळचो स्वर्गार आकाशाकार सोदरीर बसलोलो. पोरसोळाना को संसार चलयता तो एकसावनूय एकलो. भाग्योन धांधून आमचे बसोत विनोदी कर. जेजू क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्योन धांधुनीक कोऱ्या बावार्थाचो कुशार प्रसंगदार आनी गोरच्या आकांताक असल्यांक तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मोजूत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योन दांदोनीचो आशिर्वाद विनोतीन त्रिएक देवाचो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी घेवया. वचून क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सातातोनी
भक्त फिर्याचे कुल येच्या तुझ्या ग्रंथा केवटा बालो शेसु राजा तुझ्या